महापालिकेचे ह्या वेचणुकेतही मांडवीतले कसिनो घडये परत तकली वयर काडटले। महापालिकेच्या बीजेपी पॅनलान फाटल्या वेचणुकेत मांडवीतले कसिनो थंयच्यान बंद करपाचें उतर दिल्लें। मात 5 वर्सां जालीं महापालिकेक कसिनोचें कांयच करपाक जमलें ना म्हूण एक्टिविस्ट उलयतात। बीजेपी सरकारान कसिनोचेर यू टर्न मारलो आनी महापालिकेंतले बीजेपी पॅनलाचें तेंच जालां। प्रुडंटाच्या बॅटल कॅपिटलांत कसिनोचेर रिपोर्ट। पणजेची वेचणूक मागीर ते विधानसभेची आसूं वा महापालिकेची, कॅसिनोंचो विशय आनी आरोप प्रत्यारोप दावे प्रतिदावे आसाच। कॅसिनोंक जाहीरनाम्यांनी बरेपैकी सुवातूय मेळटा। 2011चे महापालिका वेचणुकेत पणजे शारा लागसार मांडवीतल्या कॅसिनोंचेर उपाय काडटले म्हूण तेन्नाच्या बीजेपी पॅनलान उतर दिल्लें। 5 वर्सां सोंपलीं, कॅसिनो थंयच आनी बीजेपी थंयच। जेन्ना सीसीबीन प्रॉमिस केल्लें, जेन्ना बीजेपीन प्रॉमिस केल्लें की वील बॅन द इलिगल कॅसिनोज विदिन सिटी लिमिट्स, ताचो अर्थ ते जाणा की ते इलिगल कॅसिनोज आसा। म्युनिसिपालिटीचो एकूय इन्सिडंट ना की तांच्यांनी एक तरी एक्शन घेतल्या इलिगल कॅसिनोचेर। तर तुमी जर जाणा की खंयचे इलिगल कॅसिनोज आसात तांचेर एक्शन घेवंक जाय आसली। कॅसिनोंक लागून पणजेत गुन्यांव खंय वाडल्यात। कॅसिनोंच्या जंक्शनांचेर टॅक्सीवाले मदींच रस्त्यार रावतात आनी डीबी मार्गार ट्रॅफिक जॅम जाता। टॅक्सीवाल्यांची गँगवॉरांय पणजे जाल्यांत। ते भायर एटीएमां फोडप, शिनाळके सारकिल्यो गजाली वाडल्यात म्हूण आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग म्हणटा। You know that if within the vicinity of a casino, you will always find high rate of addiction, and you will find in Panjim the number of people getting addicted to gambling has risen, and I need not tell you the incidents that have happened right from the stoning of the police station. It was related to casino. Then ATM crimes also related to casinos. We had a murder relating to casinos. We have had family disputes and violence, domestic violence in the family increasing. There have been cases of death. There has been cases of suicides, and all these are linked to the casinos. शारान वता वता थंय कॅसिनोंच्यो जायराती, धरून रोड डिवायजर आनी ट्रॅफिक सायनबोर्डांचेर। महापालिका कॅसिनोंच्या येणावळीचेर चलता म्हूण एक्टिविस्टांची टिका। सीसीपी कॅनॉट बॅन द कॅसिनो इन द सी, पण शहरान जी कॅसिनोची ॲडव्हर्टिजमेंट जाता ती सीसीपी कॅन डेफिनेटली बॅन इट, की आमचें मोरल पॉल्युशन जाता आमच्या सिटीन म्हणून। पण ते करचे सोडून सीसीपीचे बोर्ड्स जर तुम्ही पळयले ताचेरूच तुमकां कॅसिनोजचे बोर्ड्स दिसतात। सो सीसीपी इज ॲडव्हर्टायझिंग द कॅसिनोज अशें म्हाका तरी दिसता। This is not banning. This is giving false promises to the people. The illegal parking चल्ला, रस्त्यांचेर गर्दी जाता कॅसिनोच्या टॅक्सीसची। Is that a space created by CCP? आश्वासनां जाहीरनाम्यांनी जुळलीं। चालू मंडळाची 5 वर्सां जालीं। कॅसिनो धंदो तेजीत। आता नवी वेचणूक आयली। फुडल्या 5 वर्सांक नव्या पॅनलांचे पणजेकारांक नवे जाहीरनामे। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि देवेंद्र गावकार। भारत सध्या झपाट्यान बदलता। सगळ्या वाठारांनी मोठ्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचो वापर वाढला। शिक्षणाचे मळारूय जे कडेन आधुनिकतेची गरज थंय ती हाडपाक जाय म्हूण पद्मविभूषण आनी गोमंतभूषण ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकार उलयलो। पणजे मुस्टिफंड हायस्कुलाच्या रुप्या महोत्सवाक काकोडकार मुखेल सोयरे आशिल्ले। तो म्हणटा डिजिटलायझेशनाक लागून समाज आनी प्रत्येक मनशांत बदल जायत चल्ला। If India has to find its rightful place in the emerging world order, which is clearly going to be dominated by knowledge-driven activities, clearly education of generation next is the single most important. It's also clear that we can't be conducting education the way we have been conducting in past. You know, in this rapid transformation, while on one side we need to empower our young people, young children, to be able to kind of create a niche for themselves, to be able to rise not just in India but at global level. As we move into the new technology, the digital technology era, I think we need to recognize some key aspects.
and that is number one. I think these technologies, instead of having to do things in a centralized manner, these technologies very strongly encourage or create benefits if you do things in a decentralized manner. घेऊ एक विराम.